एदवार्दो जुझे ब्रुनो डिसोजा. ताचो जल्म 7 ऑक्टोबर 1836 ह्या दिसा बार्देस पिलेर हांगा जालो. एदवार्दो हाचे कोंकणी सयत हेर सोबार भासांचेर ताबो आनी गिन्यान आसलें. तातूंत पुर्तुगीज, इंग्लीश आनी हेर बारोती भासांचो आस्पाव आसलो. ताणें कांय वर्सां रायतूरचे सेमिनारीन शिक्षण घेतलोलें. त्या उपरांत तो पुण्यान गेलो आनी थंय ताणें एका फोटोग्राफीक मळावेल्या आस्थापनांत काम केलें. मागीर मुंबयंत लेगीत ताणें नोकरी केली आनी मुंबयंतल्या दाबाळ वाठारांत 5 डिसेंबर 1905 ह्या दिसा ताका मरण आयलें. पत्रकारितेच्या मळार कोंकणी भाशेक प्रोत्साहन आनी मान दिवपाचें श्रेय एदवार्दो बाबाक फावो जाता. पणजेच्यान उजवाडाक येवपी ओ हेराल्डो ह्या दिसाळ्या खातीर तो नेमान बरोवप करतालो. म्हत्वाचें म्हणल्यार एजो ब्रुदेजा ह्या नांवान ताणें कोंकणी भाशेचेर साबार लेख बरयले. ताका कोंकणींतलो पयलो पत्रकार आनी संपादक म्हूण मानतात. उदेंतेचे साळोख हे कोंकणींतल्यान पयलें नेमाळें ताणींच पुना हांगासरल्यान 2 फेब्रुवारी 1889 दिसा सुरू केलोलें. ह्या नेमाळ्या वरवीं बार्देजी कोंकणीच्या व्याकरणा विशीं ताणें खूब काळ बरोवप केलें. पूण 1894 वर्सा तें नेमाळें बंद पडलोल्यान हें कोंकणीचें व्याकरण पूर्ण करपाक शक्य जावंक ना. ताणें आपले बरोवपावळींतल्यान कोंकणी भास आनी कोंकणी साहित्या गिरेस्त केली. उल्लेख करपाचोच आसत जाल्यार 1899 वर्सा ताची उत्तम कृती मास्टरपीस इवा आनी मोरी हें कोंकणींतल्यान पयलें महाकाव्य एपीक पोयम जावन आसा. जातून तो कामोंज आनी दांते हांचें काव्यशास्त्र नकल करपाचो यत्न करता. हे विशीं एदवार्दो त्या पुस्तकांत अशें बरयता. A piece of poetry I wrote during the free time to rehearse the language which is not polished. The reader will come to know that even in the deplorable state she is in, our language is capable of singing the sublime mysteries of our holy religion. In the meter of the great Camões and of the equally great Dante, and even by the unskilled pen like mine. ताणें आपली विचारवंत आनी अभ्यासक शक्ती मन लावन केलोलें काम, बरोवपाची आगळी वेगळी शैली आनी कोंकणी भाशेचो मोग ह्या गजालींतल्यान कोंकणीचो दर्जो वाडोवपाचें कार्य केलें. क्रिस्तांव गोराबो, क्रिश्चन फॅमिली हातूंत ताणें ते विशींची गजाल बरोवन दवरल्या. ताणें आपले लिखणेंतल्यान 1897 वर्सा अ डॉक्ट्रिना क्रिश्चन डॉक्ट्रीन, 1898 वर्सा क्रिस्तांवांची दोतोन गोंयचे भाशेन क्रिश्चन डॉक्ट्रीन इन द गोवन लँग्वेज, 1901 वर्सा पियेदाद सायबिणीचें आनी साबार दुसरीं गायनां आनी 1905 वर्सा कुशालपणाचो गोराबो आनी पोंचतीस कुंवर ही तांची तोळा मोळाची आनी दर्जेवंत पुस्तकां कोंकणीचे सरस्वतीन भर घालपी तारली. कोंकणी भाशेचे दोनी रोमी लिपींतल्यान बिनचूक बरोवपाचेर ताणें खूब संशोधन केलें आनी 1901 वर्सा प्रिमेरा कातिला दो अल्फाबेतो मारियानो हे पुस्तकांतल्यान हो नवो क्रम मांडलो. तो क्रम वापरून पुस्तकां छापचे खातीर ताणें तिपोग्राफिया मारियाना हो छापखानो स्थापन केलो. ताणीं क्रिस्तांव गोराबो ही कोंकणी भाशेंतली पयली कादंबरी 31 जुलय 1905 ह्या दिसा बरोवन पूर्ण केली आनी ते उपरांत 1911 वर्सा ती उजवाडाक आयली. ते बराबर स्वर्गाचो तेवो हेंवूय तांचें पुस्तक उजवाडाक आयलें. ताची क्रिस्तांव गोराबो ही कादंबरी गोवा कोंकणी अकादेमीन 2005 वर्सा रोमी आनी देवनागरी लिपींतल्यान परतून उजवाडाक हाडलेली आसा. ह्या संवसारान बरो वावर करून 1905 वर्सा डिसेंबराचे 5वेर तो संवसाराक अंतरलो.
देव बरें करूं.